नवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार तुमकां सगळ्यांक दसऱ्याची हुनुनीत परबी। नवरात्रां जाली, आज विजयादशमीक दसरो। 3:30 शुभ मुहूर्तांतलो एक। नव्यो गाड्यो, उद्देग धंदे, घरादारां उक्ती करूंक शुभ। परंपरे प्रमाण वेगवेगळे कडेन तरेतरेन दसरो। शस्त्रपुजा, आवतांची पुजा, घरा दुकानां, अस्थापनांची सजावट, गाड्यांची पुजा, वर्सभर आपले पोट पाणी सांबाळपी साधनांक पुजून तांचे विशीं कृतज्ञ भाव उक्तावपाची परब। कोविडांतली अर्थवेवस्था जाग्यार येता तसो दसऱ्याक नेट। आणि दसऱ्याच्या संचलना निमित्त बिचोले संघ तालुक्याच्या आज संचलन साखळे शहरात आशिल्लें। त्या साखळे शहरातल्या संचलनाक साखळे रवींद्र भवनांतल्यान सुरू जालें आनी पुराय बाजारांतल्यान येवन राधाकृष्ण देवळांत सोंपलें। बिचोले तालुक्यांतले सगळे संघ स्वयंसेवक आज ह्या संचलनाक हांगासर जॉईन जाले। परत एकदा समेस्त गोंयकारांक आनी सगळे जाणांक दसऱ्याच्यो खूब खूब शुभेच्छा। वर्षभरातल्या उपरांत जावपी ह्या संचलनात मोठ्या उत्साहान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सगळे स्वयंसेवक सहभागी झाले, तांकांय सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा। देव बरें। गुप्त मतदान केल्यार मडगांव नगरपालिका दिगंबर बीजेपीचे हातांतल्यान वचपाची चिन्ह म्हूण सरकार पालिका कायदोच बदलूंक फुडें सरला। पालिका कायद्यांत नगराध्यक्षाची वेंचणूक गुप्त मतपत्रिकेन करपाची व्यवस्था आसा, ती बदलून हात दाखोवन मतदानाची तरतूद केल्या। मंगळारा रातया सर्क्युलेशनांतल्यान कॅबिनेट नोट मंत्र्याचे घरा धाडून दुरुस्ती पास करून घेतल्या। आता ताचो अध्यादेश। आनी दुसरो म्हणटा तो आमचें प्रतीक कितें, सत्याचें जैत असत्याचेर। ह्या दिसाचे पूर्व संध्येक पयले दिसाक दिगंबर कामत एक ऑर्डिनन्स हाडटा। खंयच्यान हाडटा? गुजरातच्यान हाडटा। मॉडेल्स आहात, गुजरात मॉडेल असो। इतल्या वर्सां दिगंबर कामत आमचे बरोबर आहा तेन्ना ताणें केन्नाच डिमांड करूंक ना की सिक्रेट बॅलेटान इलेक्शन जावचें न्ही म्हणून। बीजेपीन गेलो, शॉक लागलो, बूट लागलो आनी रोखडीच याद जाली की सिक्रेट बॅलेट म्हणटा तें वायट म्हणून, लोकशाहीक धोकेदायक म्हणून। आनी तो आज डिफेंड करता एक ऑर्डिनन्स, कॅबिनेट मूव करता तें। हो कॅबिनेटान नाच, हो फुलय पापड इतलो जाला की कॅबिनेटाचो स्पोक्समॅन एकूय मंत्री डिफेंड करूंक सोदना। हो ऑलरेडी आपूण चीफ मिनिस्टर जाल्ले भशेन वागता। उगे सांगे पालिका वाठारांत 5 ऑक्टोबर 124-40 कलमा सकयल जमावबंदी। दांडो ते पाईक देवस्थाना मजगती दसऱ्याचे सकाळी 200 पोलिसांची फौज। IIT आड एक्टिविस्टांनी नेट धरला। 5 ऑक्टोबराक सांग्यार रॅली काडपाचो उलो मारल्या उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची मंगळारा उसरा अर्द। कोतारली, सांगे, नागवे आनी केपेंचे शेतकार एकठांय। आमी दांडो सांगे हांगा आसा जे IIT प्रकल्पा लागून जे शेतकरी अपोज करतात तेजो काल खंय तांचे आंदोलकांनी आझाद मैदान पणजे अपोज करून तेजे जे 144 इम्पोज केल्ले आसा ताका लागून आयज खंय तरी CM जो फावंडेशन लेईंग फावंडेशन स्टोन घालपाक हांगा पायक देवस्थान येतात तेका लागून पुलीस फोर्स तशें खंयची गडबड जावची न्हू म्हणून हांगा पुलीस फोर्स आसा। मोस्टली सावथ एरियाक जे पुलीस आसा ती पुलीस फोर्स 1-2-3 बसी आसा। अरावंड 200 फोर्स हांगा डिप्लॉयड केल्ले आसा। जे मुख्य कारण कित्याक खंय तरी आंदोलक जे मुवमेंट करतालो, विरोध करतालो तांचे खंय तरी प्रसंग येवप लॉ एंड ऑर्डराचो प्रसंग येवपा जायना म्हणून तेणी
तांकां डिप्लॉयड केल्ले आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांग्यार साकून क्रिस्तालन पेडणेकर. MVRचे पत्रादेवी पणजे हायवेचे काम तपासूंक गोंयची PWD एजन्सी घालतली. गरज थंय MVR कडच्यान गजाली जाग्यार घालून घेतले म्हूण PWD मंत्री काब्राल उलयला. आदी हायवे कामात राज्य सरकाराचो चड रोल नासतालो. ह्या फुडें सरकार सातिस्वेत आसल्यारूच फुडली कामां. सरकारान आजून खंय सगळी जमीन संपादीत केल्ली ना म्हूण कामाक आडखळी. पत्रादेवी पणजे हायवेची कामां हुमकळ्यात. वता वता थंय अर्दवट कारभार, ट्रॅफिक सेफ्टी आनी कामाच्या दर्जाचोय दुबाव. आतां MVRच्या ह्या कामाची क्वॉलिटी तपासपाक खासा एजन्सी जमीन संपादनाचें काम पुराय करपाक दर 15वड्यान बसका नॅशनल हायवेची सगळीं कामां गोंय सरकाराक जाय तशीच जाल्या उपरांत फुडें व्हरप अश्यो गजाली PWD मंत्र्यान थारायल्यात. लँड एक्विजिशन जो प्रोसेस आशिल्लो तो कंप्लीट करून आमी कॉन्ट्रॅक्टराक हातीन दिवना. सो ते इले पीस करून चालू आसा. आतां हांव फाटल्यान लागून म्हाका खुबशे तुमी पत्रकार पळयताले खबर ना, म्हाका लोक पळयताले खबर ना, पूण आमी ऑलमोस्ट आनी एक 7-8 घरां पयर लास्ट 2-3 म्हयन्याक हांव घेतरी हांव एवरी 15 days मॉनिटर करता. आनी जे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी जे एक्विजिशन आमी करता तितूंत भितर ऑलमोस्ट 8-9 घरां आमी मोडल्या. वन्स दॅट रोड इज डन टू पूट अ 5th person ऑन बोर्ड टू सी द वेरिएशन ऑफ रोड जे जाता, वेर स्टेट विल बेर द एक्सपेन्स टू गिव अ प्रॉपर रिपोर्ट, वेर आय विल अंडरस्टँड. सो आय हॅव टेकन अ डिसिजन. ऑनरेबल CM कडेन उलयला हांव. CM म्हटल्यार तुमकां आमकां कितें बरें दिसता ते भशेन करपाक जाय आनी अल्टिमेटली द रोड हॅज टू बी प्रॉपर. हें म्हजें डिसिजन आसा. खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव सोडचो ना. वॉट एवर रोड हॅज टू बी डन प्रॉपर. खंय जावपाक जाय, फोडपाक जाय, परतून करपाक जाय, आमी करून घेतले. गोंयच्या सगळ्या बॉर्डरीचेर आनी MPT जंक्शनाचेर हायवे टोल आसतलो असो प्लान आदी केल्लो आसा. आय ऑल्सो फील दॅट टोल्स टू स्टार्ट at the border of Goa, both the borders of Goa or whichever borders of Goa. जे लोक जर भितर सरता वा भायर सरता तांकां टोल दिवपाक पडटलें. विदीन दॅट एरिया तांकां दिवपाक पडचें ना अशें म्हाका अंडरस्टँडींग आसा. आनी जें म्हाका सांगलां ते भशेन आसा. पूण अल्टिमेटली केन्ना हांवें 5 म्हयने जाले म्हाका घेतल्यात. सो थोड्यो गोश्टी म्हाकाय स्टडी करूंक पडटा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. गोवा शिपयार्डाची ऑक्युपन्सी रद्द करपाचो मुरगांव पालिकेचो थाराव. GSL कायद्या वयर ना. शिपयार्डाचे कंपाऊंडाची येरादारीक आडखळ. नगरसेवकांचो आवाज काडूंक सुरू. कंपाऊंड फाटीं घेतले ना जाल्यार एक्सिडंट वाडटले. DMAन खंय सेटबॅक नासतना शिपयार्डाचे कंपाऊंडाक भायर अप्रुवल दिले. शिपयार्डांत थळाव्यांक जॉब मेळना म्हूण नगरसेवकांचे काकू. न्यू जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना स्पेस सांडून कंपाऊंड वॉल करपाक जाय, पूण हेंच्यांनी तशें केल्लें ना. रूल आसा जाल्यार सगळ्यांक सेम आसपाक जाय. पूण गोवा शिपयार्डाक डिफरंट कित्याक खातीर कित्याक आनी मेन म्हणल्यार हांगा एक्सिडंट झोन जाल्लो आसा. ती जी कंपाऊंड वॉल आसा, कंपाऊंड आसा ती मातशी तेंच्यांनी भितर घेवपाची. हांव इतलेंच म्हणटा जे लिगल आसा ते करूंक जाय. हे आतां आसा ते सारकें इलिगल आसा. आयज आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की ते लायसन्स रिवोक करपाचें म्हणून आनी DMA कडेन लेटर करपाचें की लायसन्स आमी रिवोक करता, ऑक्युपन्सी आमी रिवोक करता आनी ताका फॅक्च्युअल ग्रावंड आहा पळय तो सांगपाक जाय. म्हाका दिसना की आमच्या टॅक्निकल सेक्शनान DMAक फॅक्च्युअल ग्रावंड सांगलेला कसो. इन केस तरी सुद्दां हे समज वोगी रावता जाल्यार हांव दिपक नायक आनी कावन्सिलरांचो सांगला की हांव पर्सनल तेचेर केस फायल करतलो. लोकांक आमचे कितें जॉब गावतले. शिपयार्ड आमचे हितून आहा म्हणून आमी चिंतता, पूण आमकां ते कसलेच फेवर करना. जाल्यार आमकां जाय कित्याक शिपयार्डाक कितें जालो आमी 3 म्हयन्याचो इश्यू आसलो आमचो ऑक्युपन्सीचो. आमी तांकां लेटर केल्लें गोवा शिपयार्डाक ऑक्युपन्सी हेका लागून. मागीर ते लेटर DMA धाडलें आमी. DMAचो आमकां लेटर येयलें तांकां ऑक्युपन्सी दिवची म्हणून. प्लीज प्रिया राव तेणें हें केलां. तेणें प्रपोजल मारला. तेणें ऑक्युपन्सी कितें केस दिली. मागीर तेणी क्लियरिटी मागलेली ती दिली टॅक्निकलान. आमी तो पॉयंट हें केला तो ती ऑक्युपन्सी हें करची ना. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. नागवा रवी शिरोडकार सुरो हल्ल्याचे केशीत पुलिसांनी आनीक दोगांक उखल्ले. कळंगूटचो राघोबा पालयेकार, काणक्याचो संदीप कुडणेकार भितर. मुखेल आरोपी टार्झन पार्सेकार आंग दुखता म्हूण हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लो. राती उसरा डिस्चार्जा उपरांत ताकाय परत पुलीस रिमांडार घेतलो. टार्झनान पार्टी केल्ल्या कळंगूटच्या क्लबाचो पात्रांव मनोज सिंग फरार. ताका सोदतात.
जिल्हा पंचायतीक बीजेपीन तिगांतले 2 उमेदवार जाहीर केले. रेश मागूस संदीप बांदोडकार जाल्यार परेश नायक दवरले. काँग्रेसीन रेश मागुसाक प्रगती पेडणेकाराक उमेदवारी दिल्या. इतले मजगती उमेदवारीक आर्जीन लीड घेतली. आर्जीच्या तिगांनी उमेदवारी घाली. चिन्ह नाशिल्ल्यान उमेदवार अपक्ष. इतले मजगती बीजेपीन तिनांतले 2 उमेदवारांची घोषणा केली. रेश मागुश आणि दवरले जाहीर, कुठ्ठाळे अजून उरला. काँग्रेसीन आधी दक्षिणेचे 2 उमेदवार जाहीर केले. आज रेश मागुश तिकीट जाहीर. उमेदवारी घालूंक आर्जीन लीड घेतली. तिनूय उमेदवारांनी मंगळारा अर्ज घाले. वेंचणूक जिखल्या उपरांत आर्जीचो झेडपी दरेका वॉर्डात पावतलो. लोकांचे इशू आयकतलो म्हूण आर्जी सांगता. वेंचणूक चिन्ह नाशिल्ल्यान उमेदवार अपक्ष. साईनाथ कोरगांवकर त्याच्या नावान आमी आयज हे एक इलेक्शन कंटेस्ट करता आनी हे इलेक्शन कंटेस्ट करतना आमकां खूब बरें दिसता की खंय ना खंय तरी जे गोंयकारांक एक क्लियर कॅन्डिडेट जाय आसलो, एक कॉमन गोंयकार तेंच्या वांगडचो एक भुरगो जाय आसलो, तो कॅन्डिडेट आमी तांकां दिल्लो आसा. आनी आमकां आशा आहा की भरपूरशे गोंयकार जे रावलात गोंयांक लागून, जेंकां दिसता गोंय साल्वार जावपाक जाय, गोंयचो मोग आसा, ते आमकां वोट करतले म्हणून. वोटींग सिम्बॉल अजून आमकां मेळोंक ना. सो सिम्बॉल मेळ्ळ्या उपरांत आमचे तिनूय जे कॅन्डिडेट आसा, हांगा आसा, कुट्टाळे आसा आनी दवरली आसा, तिनूय कॅन्डिडेटांची सिम्बॉल कितें मेळटली ती अल्फाबेटिकल ऑर्डरान आमकां मागीर मेळटली. ताका लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ते एज अ इंडिपेंडंट म्हणून आमी तेंचे फॉर्मां भरलेली आसा. पूण तांकां जो सपोर्ट आसतलो तो फूल रेव्होल्युशनरी गोंयचो आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा अपहरणाच्यो खबरो पाताळटात त्यो फक्त अफवा, कांयच तथ्य ना म्हूण DYSP जीवोबा सांगता. बायलां आनी भुरग्यांचे सेफ्टीक म्हूण पुलीस खंय दीस रात वावुरतात. पुलीस शाळा आनी भुरग्यांचेर लक्ष दवरून आसतात. पालकांनी हुस्को करचो न्ही. अपहरणाच्यो केशी जातात त्यो खंय चडश्यो प्रेम प्रकरणांतल्यान. Actually, there is no such. The rumors were there about kidnapping, but those were only rumors. But my DGP has made a statement saying that it is rumors, and with the statement which is given to support the statement, as a precautionary measures, we have provided a staff in each and every school of Mapsa division, 12 to 2. So they were also appreciating that parents are feeling secure about it. Yes, we police are there with everyone, and we will make a safe environment for every ladies and every child to be in a society and fearlessly. These kidnappings are usually law affairs where man, boy and girl are in love and they elope and they run away. These are those kidnappings. These are not the kidnappings. नव्या ISLाक सद्याची FC गोवाची टीम खंय बेस्ट. हेड कोच सातिस्वेत. टिमीन पुराय यत्न केल्यार लिगांतले खंयचेय टिमीक हारोवपाची ताक पंगडा कडेन आसा म्हूण हेड कोच कार्लोस पेना सांगता. फॅन्सांक उमेद हाडपाची ताक हे टिमीत आसा. फॅन्सांनी मोठे संख्येन येवन टिमीक तेंको दिवचो म्हूण कॅप्टन ब्रँडन फर्नांडिसाचो उलो. But now is a different era. I'm a new coach. We have different players. Some of them play 10, but this is a new era and we don't have to think in the past. We need to create our own story and we are going to work for that. I have a group of players with a lot of ambition, with a lot of hunger, and looking forward to make the fans happy. If we are in our level, in our best level, we are able to win. We don't have fear from anyone. We know that there are many good teams in the league. That this year I think the season is going to be very tight, the table, but we're able to fight against anyone. Expect them to come in large numbers, to be there for us in every moment, whether it is ups or down moment, and we need them to be there for us and support us in every match. We will give our best. We will give 100%. नवरात्रांचो उत्सव जालो. देवी आणि देवांची मखरां. मखर आरती गोंयच्या नवरात्रांचे अट्रॅक्शन. दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप.
वेशभूषा आणि आसन। हे न्यूज बुलेटिन सोंपताना पळोवया नमो शंभो महादेव देवस्थान परवरेचे मखर, बांदोड्या नागेश महारुद्राचे 9व्या आणि निमण्या रातीचे मखर। ही आशिल्ली मिड डे अपडेट। परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात। वेबसाइट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।